म्हणजे त्या धनगर कुटुंबात सगळ्या भितर उडयले तेचे तुझ्या सरकारान त्यांना पर्यावरण म्हणजे पणजे रावत त्यांना परत ते काम झाले पण भावना आम्ही सगळे धनगर बांधव सपोर्ट करून आम्ही मोर्चा यायला उपरांत त्या बांधवांक सुटाना जाल्यार सरकाराक हेचो गंभीर परिणाम भोगचो पडटलो म्हणून आम्ही सांगले आणि त्यांना त्याची बेल जाल्या थोड्याशा माझ्या पत्रकार भावाक काय खबर आसतली सीएमा पुढे सांगले सीएमाक आम्ही हे सांगले नवनिर्वाचित सीएम आसा आमचो कायदो करून ताका सांगले की आमच्या अभयारण्य तुमकां थंय म्हणून मेळचे ना तुम्ही एक असेंब्लीत कायदो काडा आमची 70ची जमीन आमच्या भूमिपुत्राक दिवपाची मालकी तुमकां कायदो काडा तेणे आमकां आश्वासन दिलां तेंचे आमी लेटर आज तयार करून दवरला तेंकां आमी निवेदन दिताले बाबा आमच्या पत्रकारांक सांगला तेंचे हे करून दितले वादळ जाता किंवा दुष्काळ पडटा आणि आपण जेन्ना शेतकरी आधार निधी जेन्ना मागोवंक वयता तेन्ना आमचे जमनी नांवार ना ताका लागून ताका आधार निधी मेळोवंक शकना ही नुकसान भरपाई आसता ती मेळना हो सुद्दां आमचे शेतकऱ्याचेर मोठो अन्याय जाल्ला आनी हो अन्याय कोणी केला तर सरकारानच केला आता ते अभयारण्य करता जमनी मालकी जायना प्रश्न वेगळो उरलो पण अभयारण्य करता हे अभयारण्य कोण कित्याक लागून करा म्हाका एक सांग पर्यावरण प्रेमी जे आहात भाशणां दिता पेपराच्यो बातम्यो दिता पण सगळ्यो चुकीच्यो बातम्यो म्हाज्या दृश्टीन जाल्या जो आता सरकार आहा म्हणजे ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा ते पर्यावरणाचें रक्षण कांय ना करतात ते कांयच करिना तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमचे पूर्वज जेन्ना हे भुमीचेर जल्म येयले तेंच्या पासून आमी सगळे जल्मायले येयले तेंच्यांनी ह्या भुमीचं रक्षण केलां ह्या जनावरांक तेंच्यांनीच राखली पर्यावरण आमच्या शेतकऱ्याच्या आमच्या जाणट्यांनीच राखला सरकारान राखोवंक ना आता ते येता बेश्टे रानांनी भोंवता चिमटो करता आनी ते वेळ वयता काय करता ते आमचे शेतकरी करता ते आमचे जे वन प्राणी आहा जे उपजन्य प्राणी आहा ते शेतकऱ्यांक भरपूर त्रास करता हेचेर कोण कित्याक आवाज केलो कोणूच तेजेर देखरेख घेयना हे सुशेगाद आपल्या आरामात आसता एसीनी बसोन आनी अभयारण्य कशें केलें तेंच्यांनी ते ऑफिसांनी बसपाचें मॅप काडपाचें मॅपा वचून अभयारण्य करपाचें तुका आमच्या गांवांत एक सादें उदाहरण परत दवरचें आमच्या गांवांत सर्वे नंबर 1 ते 63 सर्वे नंबर आहा फूल एरिया परंतु कुंटो खातेदार बंदीर आनी तळीवाडा ही फूल एरिया जी आहा ती सगळी कंप्लेट तेंच्यांनी व्हायल्या पान घातली आमची जे पिढ्यान पिढ्या चलत येता देवून तुमकां सगळ्यांक खबर आमच्या गांवांत एक मोठो इतिहास घडटा तो म्हणजे चोराचो संपूर्ण